नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। काणकोण खुनाचे प्रकरण तापले। काणकोण बंद, हायवे ट्रॅफिक जॅम, शेकड्यांनी लोक पुलीस स्टेशनार, मुख्यमंत्र्याक घेराव। मुख्यमंत्री म्हणटा पुलीस सेर्त, केस क्रायम ब्रांची कडे। पर्वरे जमीन खरेदी प्रकरणात बेहिशोबी मालमत्तेचो आरोप सभापतीन न्हयकारलो। आल्लेकार म्हणटा एसीबीक दिल्यात सगळे डॉक्युमेंट। विजय म्हणटा सभापतीन कडेक सरचो। बेकायदेशीर मायनिंगाच्या स्कॅमात एसआयटीन काढले आदलो खण मंत्री दिगंबर कामत धरून 6 जाणांक समन्स। मंगळारा सावन हजेऱ्यो सुरू, दुसरे बॅचीक उरिल्ले राजकारणी। हसीबा अमीनाचे युवा काँग्रेस जायराती वेल्यान ट्विटर आनी फेसबुकार खवदळ। हसीबा म्हणटा अपप्रचार करतल्यांनी पुरावे दाखोवचे। प्रकरण दिल्ली काँग्रेस NSUI मेरेन। फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत साळगांवांत दिलीप परोळेकारा आड आपली घरकान्न। मायकलाचें वक्तव्य, रशियन आनी पर्यटनाच्या मुद्द्याचेर हेड ऑनात मारले परोळेकाराचेर फार। आनी गोंयभर मनयलो गणेश जयंतीचो उत्सव। गणपतीच्या देवळांनी दनपारां बाल गणपतीच्या दर्शनाक लोकांच्यो लायनी। खबरो विस्तारान। काणकोणा विजया पागीच्या बलात्कार आनी खुनाचें प्रकरण तापलां। खुन्याक धरपाक पुलिसांक जमन आशिल्ल्यान चाळवल्ल्या लोकांनी काणकोण दीसभर बंद दवरलें। हायवे बंद केल्ल्यान कारवार मडगांव ट्रॅफिक जॅम जालो। परिस्थिती पळोवंक गेल्लो मुख्यमंत्री पर्रीकाराकय लोकांनी सोडलो ना, घेराव घालून उजरायलो। केस क्रायम ब्रांची कडेन दिता इतलेंच मुख्यमंत्र्यान लोकांक उलोवन दाखयलां। विजयाचो शुक्राराक खून जाल्लो। खुनी मेळना तो मेरेन विजयाचेर निमणे संस्कार जावंक शकनात। विजया पागीचो खुनी 4 दीस जाले तरी पुलिसांक मेळना। सोमार दीसभर काणकोण बंद उरले। काणकोणची परिस्थिती पळोवंक गेल्लो मुख्यमंत्री पर्रीकार काणकोणा पुलीस स्टेशनार मिडिया कडेन उलयलो। ताचे पयलीं लोकांनी मुख्यमंत्र्याची गाडी आडावन ताचे कडेन वाद घालो। मुख्यमंत्री म्हणटा विजया पागीचो खून प्लान करून केलो, पण बलात्कार केला तो प्लान करून न्ही। ही केस क्रायम ब्रांची कडेन दितले अशेंय पर्रीकारान सांगले। मुख्यमंत्री मात पुलिसांच्या फाटल्यान रावला। तो म्हणटा पुलिसांची कांयच चूक ना। प्लॅन्ड मर्डर ताका मर्डर म्हणटा कारण द रेप इनवॉल्ड ऑल्सो appears to be act of sort of anger किंवा एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। आता जो मनीस प्लॅन करता ताका सोदून काडपाक थोडो टायम लागता कारण ही डजंट लीव एनी क्लू, ही हॅज नॉट लेफ्ट एनी क्लू। हांव गेल्लो मुद्दम लोकांक सांगपाक की वील डू इट वेर म्हणजे आमचे सिरियसनेस दिसची पडटा कारण दुसऱ्या दिसान सकाळी DIG हिमसेल्फ केम पर्सनली, आय हॅड डेप्युटेड हिम। दे ऑलरेडी हॅव picked up few people for preliminary inquiry. I have over telephone transferred the case already to crime branch and the investigation will be shifted to Margaon. खुनी अजूनही पुलिसांक मेळनाशिल्ल्यान चाळवल्ले काणकोणकारांनी दीसभर काणकोण बंद दवरले। मदीं मदीं हायवे बंद केल्ल्यान कारवार मडगांव ट्रॅफिक जॅम जालो। मार्केट, चावडेवेलो बाजार आनी काणकोणच्या पसऱ्यांची शटरां वडिल्लीच आशिल्ली। शेकड्यांनी लोक पुलीस स्टेशनार जमले। शुक्रारा मास्तीमळचे जंगलान विजया पागीची आंगार कपडे नाशिल्ली कूड मेळिल्ली। 4 दीस जाले खुनी मेळना। आज आमची कॉलेज सारकी जागे लागीं जाल्या सावन आमच्या चेडवांक सेफ्टीचो प्रश्न उबारलो आसा। सो आमकां दिसता की त्या बायलेक जर न्याय मेळना फाल्यां आमच्या चेडवांक भुरग्यांक थिंग सामकी सेफ्टी ना। पुलीस स्टेशनाक घेराव घातलो तेन्ना काणकोणकार कांयच आयकुपाच्या मुडान नाशिल्ले। तेंचें म्हणणें आसा की एक्युजाक बेगिनाच्या बेगीन अरेस्ट करा आनी आमी इन्वेस्टिगेशन करता, चालू आसा। हे काणकोण बंद म्हणटा ते तशी तुमकां कितें येयल्ली इंटिमेशन येयल्लें? तांच्यांनी काल बंद करपाचें ठरयल्लें लोकांनी। तुमकां तशें रिटर्न कितें येयल्लें? 4 दीस जाले तरी खुनी पुलिसांक मेळना आनी खुनी मेळो मेरेन लोक विजया पागीची कूड ताब्यान घेवंक तयार नात। काणकोणचो आदलो आमदार विजय पै खोत, आमदार रमेश तवडकारय लोकां बरोबर आशिल्ले। आमी 3 दिसांनी हांगाच आहा, टायम लागता हे लागता ते आमचें कांय ना। आतां आमी फक्त आयच्या दिसाक निशेध करपा लागून आमी जमले आहात आनी व्हायलन्स म्हणटा आयज दिसा जावपाय ना।
तेमी खरें काणकोणचे लोकला सेंटिमेंट साठी खेळप न्ही. खुनी मेळो मेरेन लोक वोगी बसपाक तयार नात. मुख्यमंत्र्यान केस क्रायम ब्रांची कडेन दिता म्हणून उलोवन दाखयला, पण खुनाक 4 दीस जाले तरी एके वटेन खुनी मेळना आनी दुसरे वटेन विजया पागीचे कुडीक निमणे संस्कार जावन मुक्ती मेळना. प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. पर्वरेच्या जमीन खरेदी प्रकरणात बेहिशोबी मालमत्तेचो आरोप सभापती आर्लेकारान न्हयकारला. पर्वरे घेतिल्ले प्लॉटाविशीं सगळी माहिती आनी डॉक्युमेंट आपणे एसीबीक दिल्यात. कांय एक्टिविस्ट माहिती हक्क कायदो वापरून लोकांक ब्लॅकमेल करपाक सुटल्यात म्हणूनय आर्लेकारान टिका केली. आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा येता त्या अधिवेशनात सभापतीन पदावेल्यान कडेक रावचें. राष्ट्रवादी म्हणटा सभापतीन राजिनामोच दिवचो. माझ्या बाबतीतले हातूंतले सगळे डॉक्युमेंट्स आसात. स्टेट बँकेचें सँक्शन लेटर आसा. स्टेट बँकेन म्हजे कडेन सायन केल्लो अरेंजमेंट एग्रीमेंट लेटर आसा तें आसा भितर म्हजे कडेन. ज्या मनशा कडल्यान हो हांवें प्लॉट विकत घेतलो त्या मनशा कडल्यान 3 चेक जे पावले 57 लाखाचो, 5 लाखाचो आनी 10 लाखाचो, हे 3 चेकाचे रिसिट्स म्हजे कडेन आसात. हांवें एंटी करप्शन ब्रँचीक जें कितें सांगिल्लें आसा तें स्पश्ट आसा. तांणी आपली इन्क्वायरी आनी कितें करपाचें आसा तें करुनी. सभापती म्हणटा माहिती हक्क कायदो वापरून सद्याक कांय एक्टिविस्ट लोकांक ब्लॅकमेल करपाक सुटल्यात. म्हज्या बाबतीन लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करपाचे आरोप जे केल्ले आसात ताज्या खातीर आयरिश रॉड्रिगीस म्हणून जो कोण आसा ताजेर सरकारान मलेशियस आनी फॉल्स कंप्लेंट केली म्हणून ताजेर एक कंप्लेंट करची, केस फायल करची. सभापतीचेरूय आरोप जावंक लागिल्ल्यान विधानसभा अधिवेशन जाता म्हणसर सभापतीन त्या पदावयल्यान कडेक सरचे अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा की स्पीकर्स इंडिपेंडन्स is likely to be compromised, and therefore I am going to request him to recuse himself from the proceedings of the House so that we get the impartiality we deserve, especially in this important budget session. NCP believes it is high time that the Speaker steps aside and allows a free and fair investigation, as the dignity of the House is at stake. He is to sit there and tell everybody, "Tu boss, tu boss, tu boss." आता तू मासो साइडीक बस. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. बेकायदेशीर मायनिंगाचे केशीची चौकशी एसआयटीन सुरू केल्या. पयले बॅचींत आदलो खण आनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी आदलो खण संचालक अरविंद लोलयेकार आनी JB भिंगी धरून 6 आरोपींक समन्स काडल्यात. तांची चौकशी मंगळारा सावन सुरू जातली. दिगंबर कामतीक शेनवारा आपयला. पुलिशेंतले सुत्रां कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुसरे बॅचींत आनीक कांय मोठ्या राजकारण्याक समन्स येवपाचे आसात. मायनिंग स्कॅमाचेर सुदीप तामणकरान केल्ले कागाळीच्या आदाराचेर इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाच्या एसआयटीन आरोपींक समन्स काडल्यात. तातूंत आदलो खण मंत्री दिगंबर कामत, निलंबीत खण संचालक अरविंद लोलयेकार, आदलो खण संचालक JB भिंगी, खण अधिकारी श्याम सावंत, आदलो कायदो सचिव VP शेटये, आदली कायदो अवर सचिव स्मिता चंदवानी हांचो आस्पाव आसा. समन्स काडिल्ल्या आरोपी आड मंगळारा सावन चौकशी सुरू जातली. ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या मंत्री आनी अधिकाऱ्यांक मंगळारा वा बुधवारा समन्स धाडटले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दुसरे ब्रॅचीन कांय मोठ्या राजकारण्यांक समन्स येवपाचे आसात. ह्या प्रकरणात कांय आरोपींक अटक जावपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक वेवसायिक विसव.